आराधना गीत सम्यक दिनवश बुक 283 M1. गुपित मोजा देवा तुका नमस्कार उन्या रूपार तुनीस आसाय आलतारा काळीस मोजे सगळे तुका काल जाता कित्याक नियाळ तुका सगळे चलवता काळीस मोजे सगळे तुका काल जाता कित्याक नियाळ तुका सगळे चलवता देखून आपण साकून पारगोकुस नोजो एकच उतार तुझ्या भावार धीर मोजो देवपूत सांगता ते सर भक्तीन सन्मानता हे सदाचे उतार सदस म्हूण मानता देवपूत सांगता ते सर भक्तीन सन्मानता हे सदाचे उतार सदस म्हूण मानता खुर्सार लिपोवन आसले एकच ते देवपण हांगाली पळयताय तेंच तुजे मनशापण पूण हांव दोनी सता पातीर उसारता आनी तुके सोरान मागुलें मागता पूण हांव दोनी सता पातीर उसारता आनी तुके सोरान मागुलें मागता. मुझे उपरांत में मना
सोम्या जेजू सोम्या जेजू आयसो दीस आयसो दीस तुवें म्हाका फोव केल्ल्याक तुवें म्हाका फावो केल्ल्याक तुका अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता ह्या उंड्या रुपार ह्या उंड्या रुपार भोव पवित्र सक्रमेंतांत पवित्र सक्रमेंतांत तूं हजार आसाय देखो हजार आसाय देखून तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता म्हाका एक कुटाम म्हाका एक कुटाम बरी जिणी बरी जिणी फोव केल्ल्या खातीर फोव केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता म्हजे सगळे जिणेंत म्हज्या सगळे जिणेंत म्हजे सवे आसूं म्हजे सवे आसूं म्हज्या सुखांत तशें दुखां म्हज्या सुखांत तशें दुखां भलायकेंत तशें पिडेन भलायकेंत तशें पिडेन बऱ्या वायटांत बऱ्या वायटांत जीक आनी सलवणेंत जीत आनी सलवणेंत तूं आसलेल्या खातीर तूं आसल्या खातीर तुका हांव अर्गां तुका दिता हांव अर्गां दिता म्हाका कितें गरजेचें म्हाका कितें म्हाका गरजेचें कितें फावो आसलेलें म्हाका कितें फावो तुवें आसलेलें फावो केल्ल्या खातीर तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता कश्टान वरातां कश्टां अणवरां पिडे शिडेतां पिडे शिडेतां वायट वडण्यांतां वायट वडण्यांतां म्हाका पयस दवरलेल्या म्हाका खातीर पयस दवरलेल्या तुका खातीर हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत आवय बापय आवय बापय भाव भयणी भाव भयणी भुरगीं बाळां भुरगीं बाळां सैरी सैरी दैरी दैरी कुटुंबादारां कुटुंबादारां इश्ट मंत्रां इश्ट मंत्रां तुवें दिल्ल्या खातीर दिल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां तुका दिता हांव अर्गां दिता म्हाका कितें गरजेचें म्हाका कितें म्हाका गरजेचें कितें फावो आसलेलें म्हाका कितें फावो तुवें आसलेलें दया केल्ल्या तुवें खातीर दया केल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां तुका दिता हांव अर्गां दिता अर्गां तुका सुम्या अर्गां जेजू तुका सम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू तुका सम्या जेजू महिमा तुका सुम्या महिमा जेजू तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू तुका सम्या जेजू मान तुका सुम्या जेजू मान तुका सम्या जेजू नमान तुका सुम्या जेजू नमान तुका सम्या जेजू होगलीक तुका सुम्या जेजू होगलीक तुका सम्या जेजू वाकणी तुका सुम्या जेजू वाकणी तुका सम्या जेजू प्रणाम तुका सुम्या जेजू प्रणाम तुका सम्या जेजू प्रणिपा तुका सुम्या जेजू प्रणिपा तुका सम्या जेजू आराधन तुका सुम्या आराधना जेजू तुका सम्या जेजू आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता सम्यक साष्टांग नमस्कार करून उपरांत आमी बसूया. आमचे जिणेंत हर एक घडचें देवाचे कुशे प्रमाणेच देवाच्या कुशे प्रमाणे हर एक घडता म्हणून आमी बावडतां पातयेता आनी असो आमचो बरवसोय आज कितें जाता मुखार कितें घडतलें हर एक आमी सम्याक समर्पिल्ल्यान निरंतर ताचेर आमकां बरवसो दवरूंक करपा मेळटा आदार जाता. तर आमची मागणी ते सवा ह्याच बरवशे काल सम्या मुखार आमी उबारुया. आमची जबाब सम्या हांव तुजी खुशी करता. सम्या हांव तुजी खुशी करता. जिणेच्या हर एका संदर्भांनी सम्या हांव तुजी खुशी करता. म्हज्या कश्टांत आनी उणेपणांत सम्या हांव तुजी खुशी करता. म्हज्या पातकां वरवीं जैत उरूंक तांकां नासल्या वेळार सम्या हांव तुजी खुशी करता. म्हज्या भाव भयणी मदें जियोंक कश्ट जाताना सम्या हांव तुजी खुशी करता. म्हाका जिणेंत बरवसो हांवें सांडल्या वेळार
वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता म्हाका मुखली जिणे कितें म्हण समजनातल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता हर एका रितीने म्हाका म्हजी योजना कळीत नातल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता जिणेंत हांवें बरोसो हगडायिल्ल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता ही जिणेस नाका नाका म्हण बगलेल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता म्हज्यास बावडता विरोध चिंतना म्हाका आयिल्ल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता कुटुंबा जिणेंत निराशा म्हाका बगल्ल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता जिणेंत फुडार म्हाका ना म्हण म्हाका समजल्ल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता तुजे कुशेक सोम्या हांव वास्काल जाता तुजे कुशेक हांव काल जाता तुजे सेवेन सदां सोम्या ते रावता तुजे सेवेन हांव ते रावता तुजे कुशेक सोम्या आवाज काल जाता तुजे कुशेक हांव काल जाता तुजे सेवेन सदां सोम्या ते रावता तुजे सेवेन हांव रावता सोम्या हांव तुजी खुशी करता सोम्या हांव तुजी खुशी करता हो दीस तुवें म्हाका दिल्ल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता म्हज्या हर एका वावरांत आनी कामांत सोम्या हांव तुजी खुशी करता दिसपडतें म्हाका उपदेश भोगता आसतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता म्हज्या जिणेच्या हर एका संदर्भार सोम्या हांव तुजी खुशी करता हेरांत हांव म्हाका बरेंपण लाबण आसल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता हांवें चिंतनांतलें म्हाका बगल्ल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता हांवें चिंतनांतलें सगळें म्हाका घडलेल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता हेरांत हांव म्हाका निराशा भोगता आसतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता सर तरांनी हेरांत हांव वायट म्हाका लपता आसतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता म्हज्या जिवितांत एका रितीचे बेजाराय भोगता आसतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता आमच्या जिवितांत आमी चिंतले बरी आमकां घडनासल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता फाटले जिणेची थोडी गणितां चिंता आसतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता हे म्हज्या जिवितांत कित्याक जालें म्हणलो दुबाव म्हाका येता आसतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता हो संसार तुका सांडीत रे हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आनात न्हय म्हाका ओ संसार तुका सांडीत रे हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आनात न्हय म्हाका सोम्या हांव तुजी खुशी करता सोम्या हांव तुजी खुशी करता तुमकां कांय तुमचे उरले आसा जाल्यार तुमी बसल्ल्या जाग्यार हांव उसार येता आमच्या कुटुंबात जिवितांत सोम्या हांव तुजी खुशी करता आमच्या मिसावाच्या जिवितांत सोम्या हांव तुजी खुशी करता हेरांक बगसूंक बेजार आनी पयस पावतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता भुरग्यांच्या फुडारा विशीं कंत बेजाराय दोसताना सोम्या हांव तुजी खुशी करता मागुल्लो उपकार मेळोंक गळाय केल्ल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता हेरांचे कार्यां पळोवन बेजार पावन तांकां रागान तिदवूंक वेता आसतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता हेरांचे वायट पळोवंक तांकां नातल्या वेळार सोम्या हांव तुजी खुशी करता हेरांक कुमो करूंक
आळसाय बघता असतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता विशीं मागोंक शेळेपण येता असतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता जे उतार वाचूंक शेळेपण आनी आळसाय आनी न्हीद येता असतना सोम्या हांव तुजी खुशी करता आमच्या सगळ्या खासगी जिवितांत सोम्या हांव तुजी खुशी करता. आमी आतां थोडो वेळ मौन रावया. आमच्या मतींत कितें आसा तें सर बगणा सोम्या मुखार आमी विचारया. जायत्या संदर्भांनी आमकां निराशे भोगले आशेत, मुखली वाट दिसोन आशेत. सोम्यान आमकां कित्याक रचलां म्हणलें आमकां चिंताप आयलां आशेत. सोम्याची खुशी करचें भाग आमचें जावं दी. आनी हें गीत आतां आमी गातले. हें गीत गावच्या पयलें आमी मोटव्यान आमच्या मतींतलें सर आमची बगणां आमच्या मतींत आसलें ती सेंटिमेंटां आमी मती काडया. मौनपणी सोम्याक आमी उसारया. ताची खुशी आमी करतले हांव म्हूण ताका आमी सांगया. आमच्या कुटुंबान दिल्ले सांदे, आमची शेजारची, आमची फिरगज वाड्या घरां, आमकां दुखयलेले मनशां, आमकां वायट मागलेले मनशां, हें कितें रिये की सोम्याचें योजन म्हूण आमी समजुया. हो मिस्तेर आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. आनी आतां आमी सर उबे रावया आनी सोम्या करसून हें गीत आमी गावया. कोणाक उबे रावंक कसो आसा तांणी बसून ताशी येता आनी हें गीत आमी गावया. सोम्याची स्तुती बुकांत पेज नंबर 102 C14. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या शक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. सोम्या हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. जेजू हांगा हांव आसा. जेजू हांगा हांव आसा. जेजू हांगा हांव आसा. म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजबंदार. तूं म्हजी गुपी सुवात. तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी. तूं म्हजो भुजबंदार. तूं म्हजी गुपी सुवात. तूं म्हजो देव.
तुका आराधन करता सगळ्या जिवितान तुझे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्ती तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्याचो आशिर्वाद जोडच्याक आतां आमी दिबे मोडया गव्यां गीत येद्या वडा सक्रामेंताक ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करता सासनाच्या सासना Divun Padre Pio Baba Prakas Bari Krista Sarga Amche Pasut Mat Baba Salcha Kami Digin Tuja Asisiche Te Durbod Wate Videponaso Pervert Sordoy Franciscan Spiritan Jim Sada Ursa Soguro Sordoy
भाग्यवान Padre Pio बापा, प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, चलच्याक आमी देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कश्टे कुडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राजितान जेजूक वेगून शांतीचे हातीर जालो. भाग्यवान Padre Pio बापा, प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, चलच्याक आमी देखील तुझ्या. सांपियो आम पसोत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कपुचिनियासाक सा पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेले जावचे वर्तेंबाक फावो केलें. ताचे विनतेन कितें हांव अत्रेकून मागता ही करपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणान एक सावन जियोवची आनी ताचे जिवंतपणाचे महिमेंत पावची करपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आत्म्याक, आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जशी आत्म्याक. आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात, सदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां, सोदतां आनी मागतां, आणि ते म्हाका मेळाशें कर. आमच्या भाव भयणीची त्या सवां हांगासर आसात सांगत आस तुमची त्या सवां एक घडी मती काडा आनी सा पाद्रे पियोच्या पांयां तळी ती आमी दवरुया. एक बरी सैरीक मेळचे खातीर वेरिकोस हाचे ह्या पिडेतान सुटका लाभचे खातीर, अल्सर गयातावन गूण जावचे खातीर, गॉल ब्लॅडर स्टोन हाचे तावन सुटका लाभचे खातीर, शेजारच्या घरातावन येवचे तोंदरे ते उणें जावन बंद जावचे खातीर, एक अपार्टमेंट बऱ्या तरान आमचे दुरुस्ती जावचे खातीर, एके स्त्रियेची उडासाची सकत पाटी येवचे खातीर, भायर पडल्ली एक चेन मेळचे खातीर, दबाव टेन्शन हें सगळें नपयस जावचे खातीर, एकल्याची वर्टिगो पिडा गूण जावचे खातीर, एकल्याची ब्लड सर्क्युलेशन BP हें सगळें नॉर्मल जावचे खातीर, हातापांयां बोळ गटाय येवचे खातीर, बरी भलायकी मेळचे खातीर. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे पेण भरलेले सुमी तुजे संगता आसरा आमी तातूं सोदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. देवंती मरिया देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे राम पातयता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता ते म्हाका फावो कर. एका स्पेशल भुरग्याची कुडीची भलायकी बरी जावच्याक, तशेंच ताचो राग हट्ट उणें नियंत्रणार येवचे खातीर, मॅवरेल डिसोजाच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी स्विटी फर्नांडिसाक ताच्या जिवितांत जाय जाल्लें सगळें फावो जावचे खातीर, विल्मा मोंतेरोच्या बऱ्या फुडारा खातीर, रंजिता लुईस
ताणें आपल्या जिवितान सर तिका लाभच्या खातीर, जॉसलीन मातायास हाच्या प्रत्येक इराद्या खातीर, ह्या दिसांनी आमचीं भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात तांचो आमी उडास काडया आनी गल्फाचें झूज आनी हेर खंय झुजां झगडीं संवसारांत आसचीं अशांती हाडची, हें सगळें उणें जावन सगळ्या संवसारांत शांती समाधान आसा जावच्याक सा पाद्र पियोच्या पांयांतडी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले तुजे संगता आस्त्रामिता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिया देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे राम पती येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय, सत सांग तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सरात, पूण म्हजे उतरां सराशीं नात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवोसो म्हाका आसा. ह्या संदर्भार आमी सा पाद्री पियोत्यान लाभलेल्या सरूपकारांक देवा कार्गां आमी पाठोवया. पयल्यान पयलें सा पाद्री पियोक आमचो पात्रोण जावन ताणें दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. ताचे हांव समेस्त पिडेस्तां सुडका लाभता, बरे भलायकी लाभता, मागलेलें तो आमकां दिता, कश्टांतल्याचो तो आदार देखून एक घडी ताचे तावन लाभलेल्या सरूपकारांक, ताचे मरिफात लाभलेल्या सरूपकारांक देवाक आमी अर्गां दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपेन भरलेले तुजे संगता आस्त्रामिता तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिया देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे राम पती येता. ये जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यान थंय दया दाखय नासता रावचें तुका आसात. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजी काकूळ दाखय, तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मोरयाच्या दुखेस्तांनी गुलाबी काळजा मरिफात आमी तुज्या लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान राणये काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृतान बरवशा तुका आमी मागता. आमी परदेशीची बाळकां या दुखाच्या कोंडात आसा, आस्कार उस्कासून आमी तुका दान करता. तर तुमचे शिकये काकुळचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे कुशी सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. येदाळी मोगाळी येदुलाबी आमकां मरी. भगवंती देवाची मेम बसत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सांग जुजे जेजूच्या पसक्या बापा, आम्हा पासत विनंती कर. सांग पियो आम्हा पासत विनंती कर. देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. बापाय कालतो जावन जियेल्ल्या आम्हा पासत विनंती कर. कश्टान वरांत तिरासान सांबाळलेल्या आम्हा पासत विनंती कर. फ्रांसीस आसिसाच्या पटलावदारा, आम्हा पासत विनंती कर. कपचीन वर्दीच्या अलंकारा, आम्हा पासत विनंती कर. सोम्याच्या पाशमाच्या घायांनी नेटलेल्या, आम्हा पासत विनंती कर. एवकरिस्ताते भक्तीन भरलेल्या, आम्हा पासत विनंती कर. कुंसाराच्या सक्रामेंता मुखान बापाचे काकूळ दाखयलेल्या, आम्हा पासत विनंती कर. विधेयपणाच्या आदर्शा, आम्हा पासत विनंती कर. मागण्या तिरासान सांबाळलेल्या, आम्हा पासत विनंती कर. तुझ्या संतीपणान कालतो जाल्ल्या, आम्हा पासत विनंती कर. सर या जाकांक आदर्श जाल्ल्या, आम्हा पासत विनंती कर. आत्म्याचे बचावे खातीर वावुरलेल्या, आम्हा पासत विनंती कर. पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा, आम्हा पासत विनंती कर. गरजेवंतां तक्षणां पावच्या, आम्हा पासत विनंती कर. तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा, आम्हा पासत विनंती कर. आम्हा समेस्तांच्या आदारा, आम्हा पासत विनंती कर. सांपियो आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिन्येक आपोवण दिवन विविध कुरपे देण्यानी भरलोय आनी भगवंत फ्रांसिसाच्या शेतान क्रिस्त सोयासाक जावन मागलो. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत रसानेन रावून
क्रिस्तांव साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपेदेण्याने बर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची काकुळट करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रवेश गीत पेज नंबर 31 A38. तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बरी काळजांत तुका हरसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून दारा उपकारांक सर तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्याय कुर्साच्या मरणांता जिवीत दिलाय सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या संतोष बरी काळजांत तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भागेता. ह्या मिसा वेळार ह्या सर्त सवां खातीर आमी मागुया. देवादीन लाजरस आनी सबीना डिसोजा आनी देवादीन एडवर्ड डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर ते सावन दिलां एलिस्टर डिसोजा. सांपियोचे मजतीन लाभलेल्या उपकारार गादिता बऱ्या भलायके खातीर अल्फोन्स कुमार. एका प्रत्येक इराद्या खातीर बऱ्या भलायके खातीर ते सावन दिता वॉल्टर सिक्वेरा. बऱ्या भलायकेच्या ह्या प्रत्येक इराद्या खातीर ते सावन दिलां ऑल्सन आनी विल्मा फेर्नांडीस आनी वॉल्टर सिक्वेरा ते सावन दिलां. देवाकर दितात रॉय आनी सिंथिया वास. प्रत्येक इराद्या खातीर ते सावन दिलां रेनिटा फेर्नांडीस. देवादीन आल्बर्ट आनी जुलियाना लोबो हांच्या आत्म्या खातीर ते सावन दिलां. तशेंच सांपियोतान लाभलेल्या स्वरूपकारांक अर्गां दितात गिल्बर्ट फेर्नांडीस. गरजेवंतांच्या आत्म्याक ते सावन दिलां लॉरेन्स पिंटो आनी कोटाम. देवादीन फ्रेडरीक हाच्या आत्म्या खातीर ते सावन दिलां रेसिल्ला रुपेश. ह्या सर ते सावन सभे आमची मागणी इरादे सांपियोच्या पांयांतळी आमी दवरया. आमच्या बेनिफॅक्टरां पासून SM दानी पासून हें कॉपेल बांदूंक कोमो केल्ल्या सुमेस्तां पासून आनी तुमचे पासून हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. आज म्हळ्यार कालच्या दिसा आमचो भाव सिप्रियन वास हांगा संगीत वजंत्र खेळटा. रिये पोटी आमकां आराधना कोमो करता. मिसाच्या बलिदानाक कंतारां कोमो करता. हे आत्मीक मिनिस्ट्री म्हणटा मिसांव ताची आत्मीक मिसांव आमकां मात्र न्ही तो फिरगजांक आनी परत आमचो सिप्रियन वास. तसो काल 500 वर्सांचो जल्माच्या 500 वर्सांचो जुबल्यो 75 वर्सां जालीं ताका पळयतना कोणी सांगना. आनी आमचो सिप्रियन वास हर रितीन सभा दिवन आसा. तसो अमृतोत्सव जल्माचो तो आज आचरण करता. ह्या संदर्भार आमकां इतली तो कुमक करता मजत करता देखून आज ह्या मिसाच्या वेळार ताचे खातीर आमी प्रत्येक तरान मागुया. देव ताका राखून दी सांबाळून दी सदांच बऱ्या भलायकेन दवरून दी. ताका आनी ताच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक सर बरेंपण देव दिवन दी.
सान पाद्रे पियोच्या, सान आंतोनीच्या मजतीन आनी सर संत भक्ताच्या मजतीन आनी कोणाची तो अपूर सेवा करता त्या देवाच्या मजतेकाल, देवाच्या ससायेकाल आनी देवाच्या आश्रयकाल सदांच तें कुटाम तांकां राखून दी, सांबाळून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या सिप्रियन भावा खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाळ भवण आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां आसचे नियम शास्त्र एकच ह्या विशयान पयल्या वचपांत वंजलांत आमी आयकता. देवाचो मोग करचें. देवाचो मोग आमी केदाळ करता, सगळें आमकां मेळटा. देवाच्या मोगांत पेल्याचो मोग आनी आमाचो मेस्ताचो मोग तातूंत वांटपून आसा. देवाक आमी अर्गां दिवया. सान पाद्रे पियोन देवाचो मोग केल्लो. जेजूचे क्रुसाचे गाय आपल्या कुडीर ताणें वावयले. सुमयाचो ताणें मोग केलो. कश्टान ती मोग केलो, खुर्सान ती मोग केलो, उणेपणान ती मोग केलो आनी ताच्या हर एका संदर्भांनी ताणें देवाचो मोग केलो. तें देणें आमचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, प्राजिता काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या, तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदाराशें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस, संवसारी वस्तून मीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजां तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जिती नियम पुस्तकांतले वचप ते वेळ मोयजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणूं लागलो, आनी आतां हे इज्रायला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दिता ते कायदे आनी नियम आयक आनी तें पाळ. सर्वेस्परान म्हाका फर्मायल्ले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशांत तुमी ते पाळोवंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सोर कायद्या विशयन आयकून लोक म्हणटालो, हे वर्ते परजेक असली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयच्याच परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यारय तो आमच्या लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपल्या देवा लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समसम आशिल्ले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसारनाका आनी तूं जिये पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडिनाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. Jerusalem.
बांकळीत करता इस्रायलाक आपली विधी नियमा पार करता दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना आपल्या नियमाची रीती तांकां उगडूंक ना नावार सोम्या ये जेरुसालेमा नावार सोम्या ये जेरुसालेमा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया तुझी उतरां सोमिया आत्मो आनी जिवीत साश्नीक जिवीत दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचें उतर रद्द करूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंते नाकात रद्द करूंक न्हय पूण तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयलां सतत हांव तुमकां सांगतां आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडले शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एकाती ल्हान नियम मोडता आनी तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या राजान निमाणो म्हूण लेखतले पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजांत वर्तो म्हूण लेखतले सोम्याचे शुभ वर्तमान वाकणी तुका क्रिस्ता जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजांत वर्तो म्हूण लेखतले जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाळ भावांनो आनी भयणीनो एके आवयक ते एक पूत आसले आनी पयल्या पुताक ती आपयता आनी एक बोतलो दिवन म्हणटा 50 रुपया दिवन एका शॉपाक वच आनी तेल हाडणे नारले तेल जावयेत खंयचे तेल जावयेत तेल हाडणे आनी पयलो पूत वेता 50 रुपया दिवन तो तेल मोलाक घेता फाटी येताना तो वाटेर दांटून पडटा ते दळातांतलें अर्दें तेल तें भायर वेता आनी तो फाटी येताना रडोन रडोन येता आनी म्हणटा हांव गेलो तेल हाडलें पूण वाटेर दांटून पडलो आनी तेल सगळें भायर गेलें अर्दें तेल मात उरलें बेजार आय ताका निराशा ताका हाका आमी निराशावादी म्हणटा निराशावादी तेल गेलें बेजार आय दुसऱ्या दिसा आवय दुसऱ्या पुताक धाडटा तोय वेता 50 रुपयांचें मोल घेता 50 रुपया मोलाचें तेल घेता आनी फाटी येताना एक काणी तोय पडटा दांटून पडटा आनी अर्दें तेल वेता पूण ताका हें खुशी अर्दें म्हण उरलें न्हय म्हणून आवय लागीं म्हणटा खुशयेन मम्मी हांव पडलो पूण अर्दें तेल उरलें बोटल्यांत
आवय म्हणटा बण्णी पुता म्हणटा आनी काणी म्हळ्यार पण काणीन तर तिसऱ्या पुताक कित्याक बोटलो दिवन धाडटा आवय तोय वेता पाटयताना तोय दांतोन पडटा अर्दें तेल वेता ताकाय खुशी अर्दें तेल वेता वेलें गेलें जाल्यार अर्दें तेल उरलें तो आवय कडेन म्हणटा मम्मा पळय पडलो जाल्यार तेल उरलें पूण तो पयलो निराशावादी दुसरो आशावादी वो संतुश्टवादी तो म्हणटा हांवें वगडायलें पूण हांव तें सारकें करतां फाल्यां हांव कामाक वतां ते 25 रुपया हांव जोडटां आनी तें तेल भरती करूनच तुका हांव पाठय दितां ताका म्हणचे संतुश्टवादी आनी आयची नियमां सांगचे विशयान ती जेजो तेच म्हणटा नियमां आमकां दिल्यांत नेमां आमकां दिल्यांत रुली आमकां दिल्यांत देवान संवसार आसतनाच ताणें आदामकी नेम आमकां दिल्लीं येवेकी नियम दिल्लें तें फळ कांय नाका म्हणलें आनी ताचें कारणय सांगलेलें हर एक जालें पूण मनशां सैबाची आमी नियमां कितलीं करता तितलीं आमी मोडटा थोडे फावटी नियमां चिंत मोडूंक म्हणलें बरी आमच्या जिवितांत येता पूण आमकां भोगता निमाणें केल्लें सारकें ना आमी पाटयेचे देखून ह्या प्राजिताच्या काळार हर एक वाचपां आमकां देवा थंय फाटी येवंक नियमां पाळोवंक आपयता वर्ते नियम खंयचे म्हणलें परमेश्वरांत आमी जाणाव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर हें तुज्या ताळव्याचेर तुवें बरोवंक जाय तुज्या भुरग्यांक तुवें शिकोवंक जाय देवाचो मात तुवें मोग करीजे म्हूण सांगूंक जाय हे आतांय तुमी इज्रायला गेल्यार थंय देवळाचें तें भायल्यान फातर मात्र आसात वणात मात्र आसात विपींग वॉल म्हणून तुमी गेल्यात थोडे इज्रायल गेले पळयतात तांचें देवळ ना थंय आतां विपींग वॉल खाली वणात मात उरल्या देवळाची थंय वचून अशें म्हणून हांवें पयलें म्हाका कळोना तें कितें अशें करतात घेवन बग्गून तें परतें ताणें म्हणचें काय सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे शक्तीन सर्वस्परा तुज्या देवाचो मोग कर उरल्या विशयान तांकां पडोवन वचना खाली देवाचो मोग कर देवाचो मोग कर देखून तें बागून अशें म्हणून आसता त्या विपींग वॉला ते रुदानाची वणात म्हणटा आमी थंयसर ते मागणे करून आसात आमचें देवाळ परत्यान येवं दी म्हूण आतांय जुदेव मागून आसात पूण जेजून तें बदलिलें आनी खाली देवाचो मोग केल्ल्यांत आमकां कांय मेळना तो म्हणटा पेल्याचो मोग केल्ल्यान देवाचो मोग केल्ले बरें जाता देखून सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर त्या दळान नियमशास्त्र संपूर्ण जालें जेजू आयिल्लो आमकां पेल्याचो मोग कितें म्हणून शिकोवचे खातीर देखून आमी देवाचो मोग करता म्हणून कितलें सांगल्यार तुज्या पेल्याचो मोग करताय करनाय जाल्यार वा दुखयताय जाल्यार देवाचो मोग तांचो आटापूण ना म्हूण जेजू स्पश्ट सांगता देखून जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राजान व्हरतो म्हूण लेखतले नियमां पाळटा म्हूण सांगल्यार कश्ट आसात उणेपण आसात पूण त्या कश्टान ती उणेपणान ती देवाचो आमी मोग करचो पाद्री पियोचो एक दाखलो आमी घेवया 50 वर्सां तो क्रिस्ताचे गायताच्या कुडीर आसतना तो वळवळतालो आनी ते कश्ट ताका मात ताका आनी देवा समर्पिल्ले म्हणून उरले न्ही ताका पेल्याचे कश्ट ते कळटात देखून थंय इटलींत थंयच पाद्री पियो जेल लागसार एक आस्पत्र आसा द हॉस्पिटल ऑफ द सफरींग नांव दुसऱ्यांत आसा ती आतां वतिकनान काण गेल्या पवित्र सभेन ती काण गेल्या आनी ते चलयतात कपुचिनांचें पुणशेत आसा पाद्री पियोचें पुणशेत कपुचिन चलयतात आनी ह्या आस्पत्रेंत हरेंतल्याचे कश्ट तो समजलो पाद्री पियो देखून ताणें आस्पत्र बांदयली ताच्या जिविता काळार कश्ट तेल्या खातीर कित्याक म्हळ्यार तोय कश्टल्लो आनी हेरांचे कश्ट ताका कळ्ळे हेरांचे कश्ट तुका कळटात ते देवाची खुशी तुका कळटा आनी देवाची खुशी तुका कळटा ह्या पेल्याचे कश्ट तुका कळटा हें जावन आसा आमचें जिवीत पेल्याचो मोग करचो आनी देवाचो मोग करचो हेरांचे कश्ट समजोवचे हेरांचे गरजे पावचे देखून मदर तेरेसाकी तेंच बगलेलें देवाचो खाली मोग करता म्हूण एक घंटो सकाळीं बसल्यार पावना ताचे उपरांत कितें ती करता त्या दुबळ्या सांगाता त्या निर्गतीक सांगाता त्या कोडकारां सांगाता हें सगळें देवाचो मोग आटापता देखून आमचें मागणें तशें आमचें मागणें खाली इगर्जेंत आमच्या कोपेलांत आमच्या घरांत मागणें केलें म्हणटा मागणें करचें ते नियम आमचे पूण आनी एक नियम आसा मागणें केल्ले बरें तूं तुज्या भावाचो आनी पेल्याचोय तुवें मोग करचें तांच्या गरजे पावचे ते दाळ तुजें मागणें संपोवन पावता पाद्रे पियो आमकां वर्ती देख मदर तेरेसा आमकां वर्ती देख आनी सांता भक्तांनी तितलेंच केल्लें आपल्या जिवितांत देवाचें मोग केल्लो तांणी मागणें केलें तांणी पूण पेल्याचोय तांणी मोग केलो देखून आज आमी देवा कर्गां दिवया हो दीस आमकां फोव केल्ल्या खातीर
मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू उंडो म्हणून म्हाका आनी तुका दिता आनी म्हणटा ह्या 33 वर्सांनी ताच्या जिवितांत हांवें खाले म्हज्या बापा लागीं उलयल्लो मात्र न्ही तुमचे लागीं हांव उलयलां तुमकांय हांवें गूण केलां तुमकांय जाय जाल्लें हांवें फोव केलां देखून घे वो उंडो हे म्हजें मांस घे वो वायन हे म्हजें रगत तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडीन वालचें रगत कशें म्हज्या जिवाचें बलिदान खाले म्हज्या बापा खातीर हांवें मात केल्लें न्ही तुमचे खातीर हांवें केलां तुमची पातकां बोगसून वचोचें म्हणून देखून तुमचें रगत तुमची जिणी हेरां खातीर पेटयलेलें जावं देखून हें मिसाचें बलिदान जावन आमी घरा वता आसतना हें देवाचें उतार आमी घेवया जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गेच्या राजान वर्तो म्हूण लेखतले सांगात आमी म्हणया जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गेच्या राजांत वर्तो म्हूण लेखतले आमेन. बेटवणी गीत पेज नंबर 120 C32. तुझ्या हातान सोम्या स्वीकार कर तू म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या हर एक अत्रेक म्हजो आवाज भेटोन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता म्हज्या मोगाळ भावण आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मनवलत आसतलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पुरसेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवळ्या बापा तुज्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी माई पासान मानून घे तुजो गूढ संभ्रमोंक एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली वाटाय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर काळे आनी सारताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंद्योण्यो दांबून तुजी साखरी करून येयलो बी काळजां बोरताय तूं आमकां नव्या बोळान सरतेल्या वस्तू फावो तें मोल दिवन सरणांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता.
सर्गीत तुका जय 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 सर्गीत तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय सर्गीत तुका जय 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 सर्गीत तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसंगवेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सभा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कार्मरे देवाची मेळ संगाती, भाग्यवान जुजतीचो पती, भाग्यवान धर्मदूतां आनी सर काळें तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर आशिशेच्या सांत फ्रांसिसा आनी सांत क्लारा, सांत आंतोनी आनी सांत पाद्र पियो बराबर ससनूच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां,
तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पळोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसाद गीत पेज नंबर 167 D44. सोम्या तुका सेवचे दुर्बळ्या काळजान मोज्या तुका स्वागत करचे. रास तुजे आनंदाचे दैवीक संतोष दिवचे. फावो जाला म्हाका ते तुजे सवे रावचे. सोम्या तुजे पातेता सदांच तुजे बरवस्ता. शांती प्रीती जीवन मोजे सदा जियेता. सोम्या तुजे पातेता सदा तुजे बरवस्ता. शांती प्रीती जीवन मोजे सदा जियेता. मास तुजे मोगान दिल्ले करता पोषण आमचे. पवित्र गते तुजे जाला पिवन वरते. जीव दिवचे दायज ते खरे आमचे सडवणेचे. दिला आमकां बापान ते हाते एकवटाचे. सोम्या तुजे पातेता सदांच तुजे बरवस्ता. शांती प्रीती जीवन मोजे सदा जी
ते जीवन मोजे सदा जियेता. प्रार्थोया. विश्वासी देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या जेवणांत तुवें आमकां पोसलाय, ताचे वरवीं आमची पातकां आनी सुखी बोगोस आमकां पवित्र करून तुज्या बासवणे जोडूंक पुर्तेपणे तयार जावंक आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून यात क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. हुंड्याचेर आशीर्वाद. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा, हो दीस तुवें आमकां फोव केलाय. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा पाद्रे पियोच्या मनाक नव्यान करूंक, हांगासर आराधन करूंक, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुवें आमकां फोव केलाय. हे खातीर तुका आमी अर्गां दिता. जायत्या जाणांक आज हांगासर येवचें म्हण आसलें, तांच्या वावरांनी ती आनी हेर संगती वरवीं तांकां येवंक जावना, पूण आमकां तुवें फोव केलाय. ह्या संदर्भार हांगासर आसलेल्या ह्या उंड्याचेर तुजो दैवीक आशिर्वाद घाल. हे उंडे कोणें दान दिल्या तांचो आमी उडास करता. तांच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ, बरी भलायकी फोव कर. तांच्या कुटुंबा जिवितांत सुख संतोश तूं दया कर. ते कितें आशेता तांच्या जिवितांत हें सगळें तूं तांकां फोव कर. तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक तूं अजरवंट्यांनी तांकां बरेपणान दवर. आनी हे उंडे स्विकार करूंक येवच्या आमकां तुज्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ. आमकांय बरी भलायकी दी. कितेंय वायट आसा तर आमचें तावन तें पयस करून दी. तुज्या दैवी कृपेन तूं आमकां बर. आनी हे वरवीं सदांच आमी तुजी मोगाळ भुरगीं जावन एकामेका भाव आनी भयण जावन जियोनचें उदार देणें तूं आमकां फोव कर. ह्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. आतां त्या लावणी करच्या पयलें एक मागणें आसतलें, मागीर त्या लावणेचेर आशिर्वाद. उपरांत आमचें निमाणें गीत जाल्या उपरांत आमचो भाव सिप्रियन वास ताणें इतली हांगा सेवा दिवन आसा, तुमी पळोवन तर हे पटी तो हांगासर येवन आसा. देखून त्या लावणी जाल्या उपरांत चड वेळ लागना. आमी तें दवरवट्या लागीं सर आमी ताका बरें मागया, विश करया, ताका सुभाशय पाठवया. 500 वर्सांचो दीस म्हूण सांगल्यार, अमृतोत्सव जुबले म्हूण सांगल्यार खंडीत देवान ताका राखलां आनी सांबाळ्ळां. आनी मुखल्या जिवितांत ती मुखल्या दिसांनी देव ताका सांबाळ्ळो म्हूण आमी ताचे खातीर मागचें आनी ताका सुभाशय पाठोवचें निमाणें कांतार जाल्या उपरांत. आतां एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. कोणा उबे रावंक कसो जाता आनी बसून यश येता. एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. एक घडी उडास काडया. एक दिन वासनेचें मागणें आमच्या काळजांत ताणी येवून दी. देवान आमकां आज राखलां सांबाळ्ळां. हे त्या लावणी करच्या पयलें देवान आमकां दिल्ल्या सर देण्या खातीर ताका आमी उपकार बावडया. आवय बापाय, भाव भयणी आनी हेर पाद्र्या सिस्टरां आनी हांगासर आज आमकां इरेतीर करूंक वया नव्यान करूंक कुमक करचें आमचे कापचीन पाद्र्या सांगात आसा. आमची गायन मंडळी हांगा आसा, भाव सिप्रियन वास आनी सर कोर कमिटीचे सांदे हेर तरेन हांकां मजत करन आसा. भयण जुलियट लस्रादो हिच्या मुखेलपणाखाल आनी आमच्या कांतारिस्तांका तांचे खातीर आमी मागया. आमकां एक अवकाश दिला हांगासर हें बऱ्या तरेन मीस भेटोवंक आनी बऱ्या तरेन हांगासर ही मांडावळ करूंक तांचो आमी उडास काडया. आमचो मांडवीत सालेतूर फिर गजेचो तो हांगा आज सेवा दिवन आसा. हांगासर हें सगळें रेकॉर्डींग करन, हें सगळें दैवीक बलिदान तो सगळ्या लोकांक पावचें बरें पळयता. ताचे खातीर आमी मागया. ताच्या कुटुंबाच्या संद्यां खातीर आमी मागया. सांगातास तुमच्या हर एकल्या कुटुंबाचो संद्याचो आमी उडास काडून देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी कोणें तुमकां मजत केल्या, कुमक केल्या तांचो उडास काडया. आनी दुसऱ्यान कोणें आमकां दुखयलां तांचो आमी उडास काडया. कित्याक हो मिस्तर आमी नेना, कित्याक हेरां आमकां दुखयतात
जाल्यार आमकां वायट मागतात. तें देवाचें मिस्तेर आमी नेनाव, पूण तांचो आमी एक पडी उडासकाण सगळें देवाक आमी तांकां समर्पिया. देवा लागीं मागया तुजी खुशी जावं दी म्हणून. आनी तिसऱ्यान आमी कोणाक दुखयलां एक उडासकाण आमच्या बॉक्सान आमी मागया सोम्या मुखार. त्या दाळा ही त्या लावणी पळादीक जाता. आमी केदाळ आमची सूख वळखून घेता आनी आमी बॉक्सांनी मागता ही त्या लावणी आमकां फायद्या बरी जातली. आनी आमचे दोनी हात आमच्या तकलेर दवरया आनी मागया. दोनी हात सारके, कित्याक म्हळ्यार इतलो वेळ आमी मागण्यांत करशिताना आमचे हात ते पवित्र आत्म्यान भरल्यात. सर्गींच्या बोवदाळ बापा, ह्या आमच्या भावाचेर आनी भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या कुरपेन तूं तांकां भर, तुज्या मोगान तूं तांकां भर, पवित्रत्म्याच्या देण्यानी आनी फळांनी तूं तांकां भर. आज इतलो वेळ आमच्या भावांनी आनी भयणींनी ह्या तुज्या भुरग्यांनी हांगासर वेळ दिला. आज कितें तीं हांगा ताणून घेवन येतात तांकां तुज्या आशिर्वादान, तांच्या सर तरांच्या बरेपणान तांकां दवर. कुडी आत्म्याची बरी भलायकी, मतीक समाधान हें सगळें तूं तांकां फाव कर. कितेंय वायट तांच्या उतरांनी करण्यांनी आनी चिंतण्यान आसा जाल्यार हे सगळे पयस सरून दी. तुज्या देण्यानी आनी पवित्रत्म्याच्या बळान तूं तांकां भर. सदांच बळ भलायकी, मतीक समाधान, संतुश्टपण आनी तांच्या जिवितांत ते कितें आशेतात सर तांच्या इरादे मागण्यांनी सर तांचे ते सवां तूं स्विकार कर. पाद्र पियोचे नवी ह्या आमच्या भुरग्यांक केदींच तूं सांडे नाका. तांणी वायट केल्ल्या वेळार, तांणी सुखी केल्ल्या वेळार, पातक केल्ल्या वेळार तांकां तूं बक्षी आनी तांची समेस्त तांची पातकां बक्षून वचून दीत आनी समाधानाची, शांती समाधानाची जिणी ह्या आमच्या हर एकल्या भावा भयणीक तूं फावो कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गींच्या बोवदाळ बापा, ह्या पवित्र तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजो पूत ह्या संवसाराक आयलो आनी ताणें कुड्ड्यांक दिश्टी दिली, मोण्यांनी उलोवचें बरें केलें, बेऱ्यांनी आयकुचें बरें केलें, तोंट्यांनी चलचें बरें केलें, कोडकारांनी तळ केलें. हर एका वर्गाच्या लोकांक तो पावलो. वारें वदाळतण केलें आनी माणे कुर्सार करतना ताच्या उजव्या कुशीन आसलेल्या स्वराक सयत ताणें सर्गारास बसयलें. आज हें तेल आमच्या भावांक आनी भयणीक मागता आसतना ह्या तेलाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. हे तेलान मागलेले आमचे भाव आनी भयणी सदांच रिती नितळ तांकां कर. सर तांची पातकां तूं बक्षी आनी ते कितें आसता आमच्या जिवितान आनी तांच्या कुटुंबा जिवितान हें सगळें दायज तूं तांकां फावो कर. सदांच तांची पावलां, तांची मेटां तूं सांबाळ आनी तांणी मागलेलें सगळें तूं तांकां फावो कर. ह्या पवित्र तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. Kasta
निष्ठुर किड्याचे रूप काढताय कसो तुझो बावडो उपकार आशेत हांव थंयसर रावो त्या तुझ्या बागी कुर्सातय हांव पातयेनी दवरता पिडे शिडे कश्टा दुकान हांव कुर्सा पोटलोन धरता Sang Padre Pio, Ama pasot vinyatika, bagin kursaचे kurwen आमच्या देवा आमच्या स्मरणात बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.